नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गर्मेन नाकापुरो केल्ल्या गोंयकारांक पावसान दिली थाकाय। उत्तरे सयत दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान लायली हजेरी। खेळा संघटनेच्या असहकार्याक लागूनच राष्ट्रीय खेळा सर्तीत ना गोंयचो एकूय पंगड। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खेळा संघटनांचेर पेटयलो फार। बागा खाडयेन बुडून बंगालच्या नागरिकाक आयले मरण। नुस्तेमार बोटीचेर आशिल्लो कामाक। मोपाच्या टॅक्सीकारांचो प्रश्न बेगीनूच जातलो सुटावो। येरादारी मंत्री माविन गुदिनोचें आश्वासन। सोनसड्याच्या कोयराचेर कापेत घालपाच्या कामाक जाली सुरवात। पावसान कोयर व्हांवन सकयल येवचो न्ही म्हणून घेतल्या जतनाय। आणि लोकांमदी जागृताय केल्या उपरांतूच मोबायलाचेर धाडटले तालाव, सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिनो। आता खबरो विस्तारान। हवामान खात्याचो अदमास खरो थारलो। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांत पावसान हजेरी लायली। थंड शीतळ वाऱ्या सयत मडगांव वाठारांत उटंगराचो पावस पडलो। कांय वाठारांत उटंगराचो पावस तर कांय वाठारांत मोतयांचो पावस शिरशिल्लो। हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो। बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या, ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां। आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांत पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या। गोंयाक राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें येजमानपद मेळ्ळां हें सुमार 8 वर्सां फाटीं राज्याक कळिल्लें। तरी लेगीत गोंयचो एकूय पंगड खेळा सर्तीत कित्याक ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विचारता। खेळ संघटना खेळ प्राधिकरणाच्या बसकांक हाजेरी लायतालो खरो, मात खेळ सोडून हेर गजालींचेर चड लक्ष दिताल्यो। घडये अशेच खातीर राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या खंयच्याच खेळांत वांटेकार जावपाक गोंया कडेन प्रशिक्षीत पंगड ना अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान नाराजी उक्तायली। कारण फक्त सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले म्हणून जावचें ना। आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता, आमी कोचीसूय दिता, आमी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीई टिचरूय दिता, पण तरी सुद्दां आमचे कडेन बरो टॅलंट आसतले खेळगडे कमी तयार जाता। आमी जेन्ना नॅशनल गेमीक वता, म्हणजे येता त्या ऑक्टोबरांतल्यान जेन्ना आमी नॅशनल गेम्स आणि नॅशनल गेमी 37 नॅशनल गेमीक जर 42 वेगवेगळे डिसिप्लीन खेळ आमी खेळा मेळार खेळटले आसत जाल्यार आमी फाटली जेन्ना 6 वर्सां सातत्यान म्हणटा नॅशनल गेम्स येतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या असोसिएशनाची जबाबदारी आशिल्ली त्या नॅशनल गेम्सा खातीर आपली टीम रेडी करपाची। असोसिएशन प्रत्येक फावटी एसएजीच्या मिटिंगेन बसता तेन्ना आमकां बाकीच्योच गजाली सांगता, पण तांच्यांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी तितक्याच पद्दतीन सांबाळपाक जाय। तर नॅशनल गेम जातले आमकां म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं कळयलें गोंयांत नॅशनल गेम जातले म्हणून। प्रत्येक म्हणजे टिका करप सोंपें आसता, पूण ही खंय रे म्हणजे नॅशनल गेम पोस्टपोन जायत आसा, पण नॅशनल गेम जर येतली आसत तुमकां खबर आहा जाल्यार त्या असोसिएशनांनी सगळ्यांनी फुडें वचून सगळ्यो टिमी रेडी जाय आशिल्ल्यो। आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक ताच्या खातीर टीम सोदची पडपाक जाय नासली। इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी। म्हणजे असोसिएशनांनी फुडें करून आपल्यो टिमी जर रेडी केल्ल्यो जाल्यार इजिली आज गोंयचे आमचे वेगवेगळे भुरगीं आमची ही त्या नॅशनल गेमीत पार्टिसिपेट जावपाक जाय आसली, खेळपाक जाय आसली, आणि तीच अपेक्षा म्हणजे सरकारचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हजी आसा। कारण आमकां सगळ्या क्षेत्रात भुरग्यांक फुडें हाडपाक जाय आणि ते काम आमी सातत्यान करीत आसा। खेळपा खातीर ऑलमोस्ट आमची तयारी पुराय जाल्या आणि ऑक्टोबरांतल्यान नॅशनल गेम्सच्यो थोड्या दिसाच्या भितर डेटूय डिक्लेअर जातले, बट त्याचो आस्वाद घेता आसतना तेच्या पासून स्पिरीट घेता आसतना नवीन खेळगडे तयार जावपाक जाय हाच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा। आणि तुमी सगळ्यांनी म्हणजे पेरंट्सांनी गोंयच्या आपल्या भुरग्यांक नॅशनल गेम्स ज्यो पळोवपाकूय धरचे, पळोवपाकूय हाडचे, जेणे करून तांच्यांनी तेच्या पासून प्रेरणा घेवन आनीकूय अशा पद्दतीचे खेळगडे जे आसा हे तयार जावपाक जाय, हे खातीर आमी सातत्यान काम करपाक जाय। मंगळारा दनपारां बागाच्या खाडयेंत बुडून बंगालच्या एका तरणाट्याक मरण आयलां।
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बंगाली तरणाटो बागा वाठारांतल्या नुस्तेमारी बोटींचेर कामाक आशिल्लो. ह्या प्रकरणाचो पंचनामो कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मोपा विमानतळाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर चालीक लागल्या उपरांतूच पेडणेकारांचो टॅक्सी विशीं सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. पेडणेचे जे कांय वेचींग टॅक्सीकार टॅक्सी आंदोलन करतात तांकां जाय ते प्रमाण आयत्या वेळार रोखडोच टॅक्सी स्टँड सरकार दिवपाक शकना अशें मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केलां. बट देर इज अ लॅक ऑफ डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आनी गव्हर्मेंट आनी टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग आसल्या भितर खूब कुफुसो हांव जाता. हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आतां म्हाज्या ऑफिसान सेक्रेटरीएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुम्ही सांगूंक जाय न्हू आमकां तेंचो डिमांड कितें बिकॉज यू आर द मिनिस्टर आनी तेंचो डिमांड तांकां कावंटर जाय म्हूण ते एग्री जाला आनी आमी वेवस्थीतपणे आतां सांगला मरे तांकां कावंटर कसो दिवपाचो. ते ओन्ली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय, तशें जायना न्ही. टोटल फॉर्मेलिटी जाय. इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. तें नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल एक्ट एमेंड करपा जाय कित्याक सद्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग नो. तुम्ही फकत उलयता फुडें कांय जायना आसलें. ना ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्रेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा. फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस वेन ऑल दिस वॉज डिसाइडेड. तुमचो इश्यू रिझॉल्व जाला ब्लू कॅब आता कितलो टाइम लागतलो फुडें? ती टायम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. एक दिसान 2 दिसान म्हाजे प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन Expected म्हणून केन्ना म्हाजे जातलें? सांगला 1-2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाज्या डायरेक्टराक. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. आतां इश्यू नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयचोय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागून घेतलो आनी ते आमी इल्लिगल कितें केला म्हणटले. सो अशें जायना. एक्सपेक्टेड केन्ना कितको म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट? I think it will not take more than 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. दर वर्सा प्रमाण अंदूय सोंसड्या वयल्या कोयराचेर कापेत घालपाक सुरवात केल्या. पावस पडून सोंसड्या वयल्या कोयरांत चिखल जावन प्रदूशीत जाता. ताका लागून पावसा पयलींच गोंय घन कोयर वेवस्थापन मंडळान ह्या कामाक सुरवात केल्या. ई चलना विशीं लोकांक सारकी म्हायती मेळ्ळ्या बगर ई चलन जारी करचे नात अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. तशेंच जो मेरेन जाग्यार वेवस्थीत सायनेजीस लागनात आनी सगळें सारकें सिस्टमांत बसना तो मेरेन ई चलन लोकांक लागू करचे नात अशें मंत्र्यान सांगलें. So ई चलनींग अजून आमी स्टार्ट केलें ना. आमी कितें डेट दिले 20th. आमी पब्लिसायज करून लोकांक एक्सप्लेन करूनच आमी ते लागू करतले. आतां इतले बेगीन आमी करना. वेन पीपल आर एज्युकेटेड आय हॅव टोल्ड देम गिव इश्यू एडवर्टिजमेंट गिव एड्स इन प्रिंट एंड विज्युअल मिडिया ओन्ली देन वी वील इम्प्लिमेंट. कांयचे काय आमी इम्प्लिमेंट करपा ना. ओगीच बसले लोकांक खबर सुद्दां ना. सायनेजीस सारक्यो आसपा जाय. There have to be 2-3 signages that you are reaching area monitored by camera. Only then we will start implement. तेजे हुणे आमी करपाना. Okay. Don't worry on that. हर घर जल येवजण गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाक अपेक्षीत हारल्या. ह्या येवजणे वरवीं कांय जाणांच्या घरांनी नळ पावल्यात मात नळाक उदक ना जाल्यार कांय जाणांच्या घरांत अजून नळूय पावूंक ना असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. भौशीक बांदकाम खात्या कडेन 2800 कोटी निधींची तरतूद आसा मात ह्या पयशांचो उपेग उदका पुरवणेची सोय सारकी करपाक जायना. हे पयशे कमिशनाच्या नांवान नात जावपाचें कारस्थान सध्या सुरू आसूं असोय आरोप मनोजान ह्या वेळार केला. MLD 4 MLD 7 MLD 10 MLD असे शॉर्टेज आहा म्हणून सांगता. जेन्ना प्रेस क्वेश्चन करता तेन्ना तो सांगता मिनिस्टर सांगता की एप्रिलांच्यान उदक येतलें म्हणून.
जेन्ना गांवांत लोक विचारपाक वयता तेन्ना ते सांगता तुमकां लागून आमी न्यू प्लांट घालतात 15 ml चो घालता खंय 25 ml चो घालता खंय 30 ml चो कोण म्हणटा हेचो नाल फोडला कोण म्हणटा हेची पाटी लायला कोण म्हणटा आनी कितें आनी लोकांक उदक येतलें म्हणून जाल्यार हे 24 वरां वॉटर सप्लाय येता काय ना मॉनिटरींग कशें जाता आनी जर हे जाता जाल्यार लोकांक आपले कंप्लेनी घेवन कित्याक येवचें पडटा आयज सुद्दां हांवें पेडणे एक फोन केला एका वाड्याचेर लोकांक उदक नासलें तेंच्या कडल्यान आमकां फोन येयलो सो ही म्हाका फोन करून सांगचें पडलें आनी हेणी तें नोट करून घेतलें म्हणजे हेच्या वयल्यान इतलेंच प्रूव जाता की खंयच्या गांवांत वाड्यार उदक आसा काय ना हें चॅक करपाचो हो जो सिस्टम जो तो म्हणटा पळय 24/7 मॉनिटरींग सिस्टम हो ना सो ह्या बुकाचेर दोन जे बोके आसा दोन लाय आसा ह्याच्या दिसा आमी एक्सपोज केल्ले आसा हे कंटिन्युअस एक्सपोज जायत रावतले हर घर जल म्हणटा आनी आमी उदकाचें तांकां कनेक्शन टॅप वॉटर दिलां म्हणून सांगतात आयज अशीं घरां आसा ज्या घरांनी नळ म्हणटा तो घरान पळोवंक ना तेंचें फक्त काम पब्लीक बांयचेर आसतलें नाजाल्यार पब्लीक नळाचेर आसतलें पूण नाजाल्यार टँकराचेर आसतलें तेंच्या घरान नळ म्हणटा तो ना वॉश बेसीन म्हणटा तो ना शावर म्हणटा तो ना तेंच्या घरान बेजीक नळाची कसलीच वेवस्था ना आनी सरकाराचे PWDचे उदक तांकां ना सुद्दां एवरी इयर जो बजेट आसता ह्या सरकाराचो जो बजेट आसता PWDचो तो 2,500 करोडाच्या वयर आसता ह्या वर्सा तर तो बजेट ऑलमोस्ट 2,800 करोड आसा वर्साक म्हणल्यार 5 वर्सां जर तुमी कंप्लीट घेतले जाल्यार ऑलमोस्ट 13-14,000 करोड फक्त PWDचो बजेट आसा एका वर्साक जर 2,500 करोड 2,500 ऑलमोस्ट 3,000 करोड जर ह्या सरकाराचो बजेट आसा जाल्यार हो 3,000 करोड वयता खंय हे मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय सीएमान आन्सर करपाक जाय की हे पयशे वयता खंय हितून कोणाक कमिशन सेट आसा सीएमाक कमिशन सेट आसा जाल्यार सीएमान सांगपाचें निलेश काब्रालाक जर कमिशन सेट आसा निलेश काब्रालाक सांगपाचें पंचायत लेवलाचेर जर तुमकां कमिशन दिवपाक जाय तें तुमी सांगपाचें पूण लोकांक क्लियर करचें की हे 2,800 करोड जे वर्साक येता PWDक ते वयता खंय रोडाकूय तुमच्या पाड पडला उदकाकूय तुमची पाड पडला जाल्यार हे 3,000 करोड आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो वयता खंय गोंयांत 297 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात फाटल्या 24 वरांत 631 कोरोना चांचण्यो जाल्यो हातूंत 52 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे आतां मेरेन 4,014 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलें तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,62,732 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो हातूंतले 2,58,439 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड वेगवेगळ्या वाठारांत वचून प्रशिक्षण दिवपाच्यो कार्यावळी आयोजीत करता तशेंच संघटकीय क्षेत्राच्या ज्ञानाचें मार्गदर्शन करतात बेरोजगारांचें प्रमाण वाडत आसा हो हेतू नदरे मुखार तांकां ह्या बेरोजगारींतल्यान कशें मुक्त करपाचो यत्न ह्या बोर्डान चालू केला तशेंच लोकांक प्रोत्साहन करपाचो वावर हो दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड करता ह्याच संदर्भांत मंगळारा सचिवालयांत तांची बसका जाली हमारा बोर्ड जो देश की 120 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनका जो स्किल है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अनस्किल्ड कहा जाता है तो उनका स्किल हम रिकॉग्नाइज करेंगे RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक वो काम जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं मजदूर कामगार उनका अप स्किलिंग करना रीस्किलिंग करना और जो केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए उन योजनाओं में लोगों को जोड़ना उसका भागीदारी बनाना भागीदार करना तो ऐसे 3 यूनिक इनिशिएटिव और प्रशिक्षण और विकास ये वर्क प्लेस पर हो इस नए इनिशिएटिव को इस नए प्रयोग को लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिजिटल लिटरेसी के इनिशिएटिव के साथ शिक्षण संस्थानों और देश के तमाम सारे जन संगठनों को साथ में लेकर के समूचे जो कामगार समाज है उनके प्रशिक्षण और विकास ये काम हमारे बोर्ड का है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं गोवा में गोवा रीजन है हमारे बोर्ड का
उस रीजन में भी यहाँ के हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ अभी जो हम मिले हैं कि उन सब का भी सहभाग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मिले। दत्तोपंत ठेंगडी नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एड्युकेशन रिजनल डायरेक्टरेट गोवा सदोदीत अशा कार्यशाळा गांवांनी वचून घेत आसता आणि गांवांचे जे वर्कफोर्स आसा एका फ्रंटलायनीर हाडपाचो प्रयत्न तांचो आसता. सो हे कितकीच तरी वर्सां आणि म्हाका खूब प्राऊड फील जाता की आमचे जे बोर्ड आसा हे बोर्ड हो पायोनियर आसलो आणि ह्या गोंयचो प्रथम जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तो हो म्हाज्या बोर्डाच्या आणि म्हाज्या माध्यमांतल्यान जाल्लो आसा हे सांगपाक म्हाका खूब गर्व दिसता. आमी गांवांनी वचून सगळे जे वर्कफोर्स आसा आमच्या देशाचो एका आमी भायर काडून तांचे ट्रेनिंग करून तांकां फुडें काडपाचो जो प्रयत्न एक करता आणि तांकां परत संघटीत करून तांचें कार्य जें आसा तांकांय 2 पयशे मेळचे लायव्हलीहूड दिवपाचें जें काम करता हेका म्हाका दिसता सगळ्या गांवांच्या वाठारांत फायदो जातलोच जातलो. तशेंच संघटीत क्षेत्रांत आमी वचून जो ट्रेनिंग दिता तो आमचो संघटीत क्षेत्रांतलो जो वर्कफोर्स आसा ताका तेचे कडेन जे स्किल्स आसा ते सॉफ्ट स्किलाच्या माध्यमांतल्यान आनीकूय दुसरे भशेन तेंचे कडेन एक पळोवन वेगवेगळे जे गव्हर्मेंटाचे स्किम्स आसा आनी गव्हर्मेंटाचे जे कोड्स आसा जे टायम टू टायम चेंजीस जाता हेची माहिती तशेंच लेजिस्लेशनाची माहिती आमी तेंचे पर्यंत दिवपाचो प्रयत्न करता. तो लायव्हलीहूड ज्ञान आणि बाकीच्या हितूनच्यान म्हाका दिसता समाजाचो खुबसो असो जो वर्किंग समाज आसा ताचो फायदो जातलो. मध्य प्रदेशातल्या खरगोन जिल्ह्यात पुलावयल्यान बस कोसळिल्ल्यान 22 जाणांक मरण आयलां जाल्यार कितलेशेच प्रवाशांक गंभीर दुखापत जाल्या. बशीत सुमार 50 प्रवाशी आशिल्ले. बस इंदोरांतल्यान खांडवाल वतना हो अपघात घडलो. अपघातात मरण आयिल्ल्या प्रवाशांक 4 लाख रुपया, गंभीर दुखापत जाल्ल्यांक 50,000 रुपया जाल्यार किरकोळ दुखापत जाल्ल्यांक 25,000 रुपयांची आर्थीक मजत करतले अशें मध्य प्रदेशाच्या सरकारान जाहीर केलां. अपघात कसो जालो हे विशींचें कारण अजून समजूंक ना. दवर्लीची कुमरा जर सामकी प्रदूषित जाल्या थंय व्हडा प्रमाणात कोयर सांचून रावला. लोक जाय तसो कोयर हांगा हाडून उडयल्ल्यान झरीचें उदक प्रदूषित जालां. ह्या झरीत व्हडा प्रमाणात जलर्पण वनस्पती जाल्या ती पावसा पयलीं काडपाची गरज आसा. तशेंच तातूंतल्यो प्लास्टीक पिशव्यो आनी हेर कोयर काडून ही झर पावसा पयलीं नितळ करची अशी मागणी दवर्लेचो समाज वावुरपी आनंद सावंत हांणी केल्या. ही जर परतुगे टायमा वयली तेन्ना आमी हांगा पयलीं भुरगे सगळे खेळटाले, हांगा भुरगे उडी मारताले, न्हाताले, लोक हांगा कपडे मेळटाले आनी जर बरी व्हांवताली आनी सामकी निवळ जर आशिल्ली ती. देखून आतां कितें जालां कोण हेर कांय एक्शनूच घेयना. पंचायती जर पडोना वचना हांगासर कळ्ळें. तेन्ना हांव कितें म्हणटा ही जर आतां बरी निवळ करपाक जाय आशिल्ली. मदीं तेणें 2-3 म्हयने जातले तेणें आमगे आमदार उल्हास सुयेकरान हाका सुभाष शिरोडकार बी हाडलेलो हांगासर. तें कितें जालें आमकां कांय खबर ना. पूण हांव कितें म्हणटालो पावसा पयलीं जर निवळ केल्यार ती बरी पडटना. लोक कितें जाता भायले बी हाडून सगळ्यांक घाण उडयता आनी ते मागीर व्हांवून जाल्यार शेतान वयता आनी शेतकारूय बोवाळ मारता मागीर. तेन्ना जाता तितली बेगीन जर हेंच्यांनी आमदार उल्हास सुयेकरान मुखार सोडून जाता तितली बेगीन निवळ करून घेवची पावसा पयलीं. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा पगारी सुटी दिवपाच्या निर्णयाचो मंत्री माविन गुदिन्हन समर्थन केलां. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या दिसा महाराष्ट्र सिंधुदुर्गाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यानूय अधिसुचोवणी काडून मतदानाच्या दिसा सुटी दिल्ल्याचें माविन सांगता. तशेंच कर्नाटकानूय सुटी दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. अरे हॉलिडे केले म्हणजे हेवन सेव काउंट डाऊन आख्खो संवसार म्हणजे कितें तरी वायट जाल्ल्या भशेन. पळय म्हाजे कडेन सर्क्युलर आसा 10th फेब्रुवारी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टर महाराष्ट्र डिक्लेरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेड हॉलिडे एम्प्लॉय डेट ऑफ पोलिंग हें सिंधुदुर्ग सन म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचे कन्नडान आहा पळय दीस इज इन कन्नड. मागीर हें अंडर नेगोशिएबल इंटरव्यू वोटर्स ऑन दीस बेंगलोर चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कर्नाटका. म्हणजे इट हॅज ऑलवेज हॅपन. हे पाटी वेगळे आमी करूं ना. तेय हॉलिडे त्या स्टेटीन डिक्लेअर करता. आमचें इलेक्शन आसता तेन्ना पळय डेट सुद्दां 10th फेब्रुवारी 2022. इलेक्शन केन्ना जाल्लें म्हाका खबर आहा 14th फेब्रुवारी. सो हें कांयच्या कितेंय उलयलें बुरयलें आज आनी थोडे पेपरान सारकें हेडलायन म्हणजे
आमचे मान्य मुखेलमंत्र्यान त्याच्या सरकारान आमी कितें वायट केल्ल्या भाशेन करंजणे वाठारांत मंगळारा गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय गाडी लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी गाडयेक लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडलो. मात नेमको उजो कसो लागला हाच्या फाटल्या कारण स्पश्ट जावंक ना. फातोर्ड्यात 6 म्हयन्यां परस चड वेळ सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच येरादारीची कोयणी लेगीत जावपाक लागल्या. देखून मडगांव नगरपालिकेचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. येरादारी नियंत्रणाक हाडपाक लागून रस्त्याचेर घाल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी नगरपालिकेचेर केला. देखून नगरपालिकेन बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. हे जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा आज तुमी पळयता हे 6 म्हयने जाले आतां ऑलमोस्ट ते सिग्नल चलना सारके. दिसान दीस एक्सिडेंट जायत वयता. हे सिग्नल आमच्या आमदारान जेन्ना मंत्री जाल्लो 2017 तेन्ना तांणी वी फॉर फातोर्डा विजय सरदेसाय इनिशिएटीव ते हेचेर घातलेले आनी ते एजन्सी दिल्ले आपले स्वता पयशान तेणें घायल्ले आनी 5 वर्सां एजन्सी कडेन कॉन्ट्रॅक्ट केलो. तेंचे फूल मेंटेनन्स एन्युअल मेंटेनन्स करताले. पण आज जेन्ना 5 वर्सां जालीं जाल्यार ते एजन्सीक एक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हूण करपा जाय आसता थ्रू म्युन्सिपालिटी आनी ते तेंचे फुड्यान गेल्ले कोणा फुड्यान म्युन्सिपालिटी फुड्यान. पण म्युन्सिपालिटीन तांकां सांगलें की तेची हे आमी सारकी करतले म्हणून. मागीर तेन्ना आतां म्युन्सिपालिटीन आमी एक रेजोल्युशन घेतलें वो कितें घेतलें जाल्यार आमची म्युन्सिपालिटी मिटिंगूच जायना. लास्ट ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली 9 डिसेंबराक. आयज आहा 9 मे. ऑलमोस्ट 6 म्हयने जाले. आनीक आतां ते हेचे सीपीन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेयल्ले सीपीन सांगलें की आमचे सिग्नल चल्लाय म्हणून तेंचो MLA दिगंबर कामत मागीर दामू नायक आनी सगळे मेळून तेंच्यांनी सिग्नल सारके केले म्हणून प्रेस घेतले. पण 2 दिसान जाले. 2 दीस सिग्नल उरले. तिसरे दिसासान परतून बंद. एक सिग्नल बंद जाल्यार 6 म्हयने मायज जाले. हिंगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात. हांव नको कोण बंद करता तो सारकी जाता. एक दीस चलता बंद पडटा. मुगेलें ऑफिस आहा हिंगा मुखल्यान आनी हो फुडें आमच्या सायडीचो डेली एक्सिडेंट आहाय. डेली नोबडी इज बॉदर्ड. सो वी शूड डू समथींग अबाउट इट. जायना ना जाल्यार आनी पुलीस आतां हिंग उबी रावता तालांव दिता. हे मातशें सारके जाग्यार घालपाक जाय. चड तेंप जाला आतां. वाडटे गरमेक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान शीतपेयांक मागणी वाडल्या. कालोर सोंसून नजो जातकीच दर एकल्याची पावलां शीतपेयांचे गाडे आनी दुकानां कडेन वळपाक लागतात. दिवचले वाठारांत वचत थंय हेंच चित्र पळोवपाक मेळटा. हवामान बदलाक लागून फाटल्या 2 दिसांच्यान उश्णतायेचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलां. पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद आशिल्ल्या मये तळ्याचेरूय सध्या शीतपेयांक खासा करून लिंबू सोडाक प्रचंड मागणी आसा. गर्दी फुडें लिंबू सोडा करपी दुकानदारांक सवड लेगीत घेवपाक मेळना. ह्या दिसांनी गरमी खूप वाडलेली आहा. 2 दीस अशें अनुमान आहा की पावस पडटलो म्हणून. पावस काय पडूंक ना पूण गरमी भरपूर वाडल्या. खंय वचत थंय कोल्ड ड्रिंक्स हाऊस थंय गर्दी आसता. सध्या लिंबू सोडा लस्सी हाका खूब डिमांड आहा. सो वचत थंय लोक पळोवंक मेळटा लिंबू सोडा. कोल्ड ड्रिंक्स घेवच्या परस लस्सी लिंबू सोडा प्रिफर करूंक जाय. हेल्थ वायज तें बरें आहा. मोठ्या गरमेन उश्माघात जावंक शकता. त्या खातीर लस्सी किंवा कोकोनट वॉटर लिंबू सोडा हे हेल्दी फूड आहा. इंडियान जाला. इवन महाराष्ट्रान खंय 42 पर्यंत टेम्परेचर गेल्ले आहा आनी काही उश्माघातचे प्रकारय जाल्ले आहा. सो लोकांनी काळजी घेवंक जाय. दनपारां फिरूंक जायना.
दिवचल शहरातल्या रोलिंग मिल मुस्लिमवाडा वाठारात सध्या कोयऱ्याची व्हड समस्या उपरासल्या. रस्ते कुशीक आणि लोकवस्ती लागीं कोयर कोसून वातावरण प्रदूषित जाला. देखून रस्त्यांनी अवज करप्यांक नाक दाबून धरचें पडटा. कोयर कुशिल्ल्यान जळारांय वाडल्यात. रोगराय पातळपाची भिरांत लोकां मदीं पसरल्या. हे समस्ये कडेन कोणूच लक्ष दिनात. देखून लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. हांव सध्या दिवचल शारांतल्या रोलिंग मिल वाठारांत आसा. तुमी पळोवंक शकता म्हज्या फाटले वटेन रस्त्या कुशीक कोयर कसो साचला तो. फाटल्या कितल्याशेच दिसाच्यान ही समस्या आसा. हो कोयर सध्या कुसून बुट्टांनी पडल्यात. देखून रोगराय पातळपाची भिरांत लोक उक्तायतात. हो कोयर उखलपा कडेन कोणूच लक्ष दिनात. ताका लागून लोकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.